एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आज लिफ्टिन व्लॉग स्टार्ट केला. जायना आमचे वयता आयज शिवाक लुटपाक. आयज घेता हांव दिवाळी गिफ्ट घेता हांव म्हाका अशें ना. जस्ट 5 जाली. हांव आत्तां येयलो ट्युशनांतल्यान. म्हटलें एकाय व्हरया म्हटलें. हो वाजयता घराडे. एका घातला मास्क. कित्याक बायक घेवन वयता आमी आनी तुमकां खबर आसा परवरी पार्किंग मेळना आनी हे कार घेवन गेले न्ही आमी फाल्यां सकाळीं घरा पावतलीं. सो ताका लागून सामकी कडक म्हणजे गरमी असले गरमी तुमकां सांगू. अशी सगळी मे म्हयनो आनी आतां सांजचे टायमार अशें भायर येयलें न्ही अशें ऊब मारता, गरम ऊब मारता. ताका लागून सो चलो आयज कितें घेवपाचें आतां घेता दिवाळीचें दाखयता तुमकां. होप तें आसल्यार पुरो मेळ्ळा पुरो. तें सगळें ऑनलायन मेळटा पूण हांव ऑनलायन केन्ना घेयना. सो पळोवंक जाय आतां. पयलीं आमी वयतलीं क्रोमान न्ही. सो क्रोमान वचून पयलीं चॅक करता आसा जाल्यार. ओके पावली आमी आनी हांगासर बरें उदक मारता. तें धूळ येता न्ही ताका लागून. आतां इतलें ट्रॅफीक उरना. मागीर आफ्टर 5 न्ही म्हणजे हय आफ्टर 5 संक 7 न्ही खूब ट्रॅफीक आसता. सो बायकूच बरें. शो घे बडबडटा. तें आसूं चल. कितें म्हणटा? सगळ्या लायनीन रावला सारके. ओके सो म्हाका 2 घेवंक जाय प्रोडक्ट आसल्यार पुरो. पळयता मागीर तुमकां हांव हांगा दाखोवचें ना, घरातून दाखयतलें. ओके सो मागीर सरप्रायज उरचें ना ताका लागून. सो पयलीं पळयता. येस सो फायनली म्हाका कितें जाय आसलें पळय तें मेवलेलें आसा. सो एक काम जालें म्हाजें. सो नेक्स्ट पळयता कितें आसा तें. हॅप्पी जालें हांव. म्हाका तें इतलें म्हाका तेजें हें आसलेलें गरज सांगू तुमकां. तर फायनली म्हाका मेवलें. न्हू रित्वी आतां रित्वीकूय करतलो न्हू रित्वी. हय ओके सो हें म्हाका न्ही खूब लायक जालें. आनी चिमणी पळयात कितलें बरें आहा. खूब बरें आहा हें. सो हेजें प्रायस आसा 32,000. कितें रे कितें तें कितें हें? प्युरिफायर. हें प्युरिफायर हें खबर ना. बरें न्ही. सो हांवें घेतला 2 प्रोडक्ट. ओके आनी फायनली मेवलें म्हाका. एक कितें गिफ्ट दिवाळी. बरें न्ही. येस येस दिसता भितर कितें घातला बीन दिसता. सेकंड कितें हांवें घेतला प्रोडक्ट पळय तें आईक खबर ना. हांवें आतां आपना आतां घरा वयतलीं न्ही आमी. सो आतां आमी बायक घेवन येयला न्ही. सो शिव मागीर कार घेवन येतलो कित्याक तें खूब व्हडलें आहा तें बायकार जावचें ना. सो पेमेंट बी सगळें जाल्लें आसा. जस्ट एक रावंड मारता पळयता आमी वयतलीं आमी. शिव म्हणटा व्हिडिओ एडीट करपाक एक बरोसो लॅपटॉप घे. म्हाका पळय घेवन लॅपटॉप. सो म्हाका लॅपटॉपाची गरज ना कित्याक आमगेर न्ही एक 4-5 लॅपटॉप आसा शिवाचे इव्हेंटाचे. सो हांव न्ही म्हाज्या मोबायलारूच हांव व्हिडिओ एडीट करता आनी म्हाका लॅपटॉपाची गरज ना. सो आतां म्हाका तो फोर्स करता लॅपटॉप घेवपाक. सो हांवें म्हटलें म्हाका लॅपटॉप नाका. म्हाका बी घेवन जाय. पप्पाच्या लॅपटॉप हातातून खेळ तूं. म्हाका गरज ना लॅपटॉपाचें. म्हाका मोबायलार हांव खूब कम्फर्टेबल आहा. आतां पर्यंत इतले व्हिडिओ अपलोड केला फ्रॉम मोबायल. काय बरो एडिटींग जाता हय का न्ही. कमेंट करा तुमी म्हणजे एडिटींग कशें आहा तें. गरज ना म्हाका लॅपटॉपाचें. चला सो तुमी हें पळोवंक शकता न्ही. इफ आयज डॅडी आसल्यार न्ही हांव डॅडीक एक गिफ्ट दिवपाचें. कित्याक डॅडीक न्ही असले ओल्ड सॉंगाक बी आयकपाक न्ही खूब लायक अशें ना. दिवपाचें हांव डॅडीक गिफ्ट. सो आतां मेळना दिवपाक. कितें करपाचें. बरो न्ही. कितले 4,72,000. 4 लाख 4,72,000. कितले इंच? 83 इंच. 4 लाख रुपया. सो जालें. मागीर शिव येतलो कार घेवन तेन्ना कलेक्ट करतलो. भितर सामकें इतलें बरें दिसलें एसीन. भायर सामकें ऊब मारपाक लागलें गरम. सायडीन यो. आतां खंय म्हाका जाय आसलेलें पणजी मार्केटान वचपाक. सो देवटेन ट्राफीक पळयात कितलें. हवे 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 कितें मेने.
सो चितलेले की पणजी या म्हणून पण हे ट्रॅफिकान खंय पणजी पळय हांगा तर उरली आमी गाडयो पळय कितले. सो आतां आयला आमी झुडिओसान मातशें येवया म्हटलें बायक आहा न्ही ताका लागून हांगा पार्किंग मेळपाक मुश्कील. पळोवया कितें दिवाळी कलेक्शन कितें येयला चेंज केला कितें. सो हांगासर सगळे ट्रेडिशनल आसतले म्हाका सगळें हांगा वेस्टर्न दिसता कांयच ना ट्रेडिशनल शिवनात चेंज केला. हो ट्रेडिशनल आसा ना मरे खंय चेंज केला. आं ट्रेडिशनल सगळे खंय फर्स्ट फ्लोरा आसा खंय आं भशेन हांगाच मेळ्ळें म्हाका हें जाय आसलेलें म्हाका आतां घालून येयला आईचें म्हाजे कडेन ना. हांव वायट घेयना वायट न्ही घेवप ना केन्नाच रोखडें घाण जाता. पळय हांगा आहा पण हे खूब हायट आसा हें. सो म्हाका न्ही खूब लायक जालो आनी गळ्यान आनी नेकलेस घालपाची गरज ना पण हें शिवलें आसा. सो हो ड्रेस म्हाका खूब लायक जालो पण म्हाजें पोट स्लीम ट्रीम ना बेस्ट आहा न्ही. हय सो फर्स्ट फ्लोरार सगळें आसा ट्रेडिशनल कपडे सगळे. हे इशुकाक न्ही रे हे 1 इयर इशुका धाकटें घेवंक जाय दिवाळीक नाल्यार इशूक रागार जातलो आं. इशुकाक पयलीं कपडे घे इशुकाक ऋतुकाक हे पळय कॉटसेट नाका शिवना ऑलरेडी दिवाळीचो फडको पडला तुका आनी कपडे नाका म्हाका. आयकता शिवनाथ आयक मातसो आयक फडको पडलो ऑलरेडी दिवाळी गिफ्ट आनी नाका म्हाका शिवनाथ. वा बरें न्ही हें पळय डिफरंट सामकें कलर बरो आहा. सो पावली आमी तुमकां दाखयता दिवाळीचे गिफ्ट. लास्ट इयर आमी दिवाळी कितें घेतलेली शिवनाथ गोल्ड न्ही. हय गोल्ड कॉयन घेतलेले पळय कितले ग्राम 2 ग्राम कितें रे आमच्या इतलें आसा 2 ग्राम. पण लास्ट इयर आमी दिवाळीक गोल्ड घेतलेले 2 ग्राम. सो दीस टायम मातशें म्हाका डिफरंट कितें जाय आसलेलें एक्चुली म्हटलें चड घेवया म्हटलें ताकेच तुमकां शिव येवनी मातसो. जुडिओसान आमी कपडे बी घेतले ताकेच तुमकां आनी सँडल घेतले आनी म्हाजे ब्लावज बी रेडी जाल्लेले. सो ब्लावज बी हाडून येयल्या पावलें हांव. ओके सो दाखय तरी पयलीं शिव लागलो ओपन करपाक. सो हांगासर हांवें घेतला युरेका फॉबाचें हें मशीन हें पळयात कॉर्डलेस वॅक्यूम क्लिनर. हेजी तुमकां स्टोरी सांगता मागीर हांव. सो म्हटलें आयज शिवातान म्हाका काडून दिला तेज्या हातानूच उद्घाटन जावचें. ओपन कर ऑफर आहा एक्चुली तुका सांगता हांव प्रायस एक्चुअल प्रायस न्ही एक्चुअल प्रायस आसा एक मिनिट. सो एक्चुअल प्रायस आसा 19,500 आनी आमकां कितले पडले 14,999 14,999 म्हणजे 15,000. सो 15,000 पडले आमकां हें दिवाळी ऑफर. सो तुमकां सांगता हांव हें कित्याक लागून घेतलें तें. ओके पयलीं ओपन करून दाखयता तुमकां. सो अनबॉक्सिंग करता शिव हें पळयात. सो इंस्टा करून दी न्ही फालच्यान हांव यूज करता मातशें ताका पुजाय करूंक जाय मातशें देवा कडेन फुडें फुलां बिलां घालूंक जाय. ओके हय मातशें ऑन करून पळोवंक जाय न्ही कितले आयटम आहा पळय. आतां हें न्ही वायर लावन भोंवपाची गरज ना चार्ज करून दवरपाचें आनी यूज करपाचें. आनी हें कर्टन मागीर ते सोफा पोना बी कॉर्नर बी आसता पळय ताका थंयसर क्लीन करूंक मेळटा. ओके आनी कितें म्हणटा तें हय तेच हय हें पळयात म्हाका खूब म्हाका जाय आसलेलें तें पळयात. हांगासर न्ही कचरो भरता मागीर काडून मागीर पळय हांगा काडून मागीर उडोवपाचें. ओके सो तुमकां न्ही शिव घालून दाखयतलो घालतना बी तुमकां दाखयना व्हिडिओ व्हडलो येतलो व्हिडिओ मागीर सेट करून दवरता मागीर फालच्यान हांव यूज करतलें मातशें ताका पुजाय करूंक जाय न्ही ताका लागून. आनी ताका आनी एक हें सिस्टम कशें आहा म्हणजे आतां हें पोना सकयल पोना आतां म्हाका जावचें ना न्ही तें एक हें आहा म्हणजे कितें तेका स्प्रींग कशें न्ही सोफा पोना बी वयता मागीर तें दाखयता तुमकां. सो हें पळयात तुका बँड बीन करपाक जाय जाल्यार म्हाका हें घालून दी बँडाचेर बरें पडटा कित्याक म्हाका हांगासर पोना भितर घालूंक मेळटलें. पळय दाखयता तुमकां पळय हें अशें बँड जाता कशें ना पळय अशें बँड जालें की तें मागीर अशें ओके घालून घे. कशी लागलो हें पळय खूब बरें आहा. हय बँड करपा लागून पळय बँड करून अशें भितर वयतलें पळयात जालें आनी कितें बेस्ट न्ही. तुका आनी बँड जावपाची गरज ना सॉरी म्हाका
आणि मोठ्याचं उगी राहा आता किती मोठ्या आता बसून बसून खाता हांव बरं मोठ्या आता काय हांव सो म्हटलं चार्जिंग लावून दवरुया चार्ज करूंक जाय आनी ताका लायटूय पेट्टा हे पळयात आनी चड असो लावड वॉयस येना आवाज ना लायट आनी हय न्ही ओके आतां आमचें घर क्लीन आहा शिव सोदता कचरो खंय आसा काय म्हणून राव रे मातसो आनी खूब दीस आहा आं केंस आहा ते केंस पडला पळय हे पळय बरें जाता न्ही दाखय ते गुलाबाचें पान पडलेले गेले का पळय भितर सो हांगा पळय एक गुलाबाचें पान पडलेलें सकयल ते गेले भितर सो म्हाजें हॉल क्लीन आहा हांव सकाळीं मारतात न्ही सो हें पळय कचरो आहा भितर ओके सो मागीर ते भरले की तेणें एम्प्टी कर म्हटलां बरें आहा न्ही आई पळय आई ट्राय करता आई झाडू घेवन येयल्ली मारपाक हे पळयात सो म्हटलें ऑन करून पळोवंक जाय न्ही बाबा कितें डॅमेज बी जाल्यार बटन दाब आं व्हेरी गुड आई शिकली आता आई ते हें पडला पळय एक चुरमुरे पडला काड आनी हांगा दाखयता तुमकां हांगासर पडला वयता मगे एक मेळ्ळा आमकां कर्टन बीन क्लीन करपाक सो हें आसा सोफा क्लिनर हें हँगर हें ताका हँग करपाचें आनी सोफा कॉर्नर आसता पळय ताका सो वॉरंटी कितले सांग वॉरंटी सो वॉरंटी कितले 1 इयर न्ही 1 इयर वॉरंटी ती आसूं रे आतां आसूं फाल्यां करया लागलो सो एक जालें सो तुमकां दाखयता हांव कचरो हांवें हांगा आसा सावकास हां ओके तो प्रेस करपाचो पळय कचरो अर्दे म्हाजे केंसूच हांगासर आनी बरें ना न्ही हय सो ते भरले की मागीर क्लीन उडोवपाचें मागीर क्लीन करपाचें न्ही खंयची आयडिया हें तुजी आयडिया सो सेकेंड आसा प्रोडक्ट मिक्सर घेतला हांवें फिलिप्स सो आमचो मिक्सर सांगता कितें जालें तें शिव म्हाका पळयता असो करून सो आमचो मिक्सर आसा फिलिप्स इतली जाला कितें मिक्सर जे आमी धाकटो आसता पळय कंटेनर ऐ तुका घे दाखय घे धाकटो घे हय जामले सगळें मोडला खिळो बी सगळें भायर येयला आनी मिक्सरू हाड मिक्सर न्ही क्रॅक पडला गरम जावन मसालो फायन पेस्ट जायना 2 कंटेनर आहा पळय आयदन मिक्सराचे जार ते बरें आसा धाकटो आसा पळय जे आमी मसाला बी वाडटा पळय तो सगळो डॅमेज जाला पळय थंयच दवर रे येता हांव थंयच दवर धाकटो घेवन यो दाखयता तुमकां हें पळयात सगळें अशें न्ही हांगासर न्ही हीट जावन न्ही पळय तशें क्रॅक पडला आनी हें सगळें गेलें आतां हांवें स्क्रू घेवन टायट केला पळय हे सगळे स्क्रू गेला हें पळय अशें हालता आनी जेन्ना आमी हितून कितें मसाला बी घालता आनी चटणी बीन हांगच्यान न्ही उदक भायर येता सो म्हटलें एक्चुली म्हाका घेवपाचें नाका आसलेलें कित्याक एक धाकटेशें मिक्सर घेवया म्हणून जे चटणी वाडटा बीन पळय तशें हांव नाका एक घेवन बरेंच घेवया हांव पार सो हें कितले वर्स जालें शिना 2 वर्स न्ही 1.5 वर्स खंय हय 2 वर्सां जावना तें कितें करपाचें फायन पेस्ट जायना ताका लागून घेतलें हांवें सेम तो आसतलो 750 वॉट न्ही हो आसा 1000 वॉट सो हितून मातशें बरें आहा तुमकां रेट न्ही सांगता आनी तें सेल्स जाल्यार आमकां बरें एक्सप्लेन केलें खंयचें घेवंक जाय खंयचें नाका अशें थोडें आसता न्ही कितें घेवन वचा तशें ना चल अशें आसा आनी जेन्ना ऑन करता न्ही सावंड आसता पळय खूब लायट आसा इतलें व्हडलें घर असो आवाज येना असो आहा बघी आई हांगा गे उठ रे अरे हे पळय अशें आहा ओके काड सगळें एक जार काडून दाखय स्लो आनी पळय हेंय मेळ्ळें म्हाका जाय आसलेलें हें तेतूनच म्हाका मेवळें आनी हेंच्यांनी हांगा एक्सप्लेन केला म्हणजे पेपर काडले कितें भितरले ओके सो हांगासर न्ही हे पळय हें ज्युसर बीन कितें आसा आं तो डिफरंट न्ही ओके तो जालो मागीर तो एक काड तुमी शॉक जातले हें आयदन आसा पळय इतलें हेवी आसा हें पळयात सेम आहा पळय कितलो हेवी आहा पळय गे म्हाजें तोंड दिसता आयक दी पळय खूब हेवी आसा न्ही हय बरें वजन आहा हय हें पीठ वाडपाचें तें जालें आनी एक दी क्यूट दिसता आनी सामकें हेवी आहा हें पळय सो एक जालें आनी हें आसा हें ज्यूस स्मुदीज बीन करपाक सो हांगासर बरयलां हांगासर न्ही अशें हें आसा हें पळयात सो हांगासर हो आसा पळय तो आसा स्मुदीज करपाक जेन्ना तुमी स्मुदी सपोज करता जाल्यार न्ही जाल्यार हो प्रेस करपाचो मागीर नेक्स्ट आसा सॉस हें आसा सॉस आनी डिप्स हें आसा आयस क्रशिंग ओके आनी हें आसा चिकन मिन्सिंग कळ्ळें अशें आनी हो सेम वेजिटेबल मिन्सिंग चिकन आनी वेजिटेबल मिन्सिंग अशें आहा
सो हें करपाचें प्रेस करपाचें आनी ऑन करपाचें Nice it is. आवाज बीन इतलो हाय ना स्लो आसा आनी म्हाका आवडलें खूब ऑन करनी इतलें मेथीन जालें आई आनी आयदन जाय खंय ये ये म्हणटा खबर आहा आयदन दवरल्यारूच तें ऑन जाता नाजाल्यार ऑन जायना थोडे कितें आतां भुरगे बीन येवन अशें ऑन करता न्ही ताका लागून हेतून अशें सिस्टम आहा हें न्ही बेश्टें अशें केलें न्ही ऑन जायना हें पळयात हांगा दाखयता कॅन्सर म्हणून राव ओके आतां घाल आनी हांगासर लॉक करूंक जाय येस हांगा अशें लॉकींग सिस्टम आसा सो आतां ऑन जातलें आतां ऑन कर पळया पळयात Now. आतां हें आसा क्रशिंग आयस क्रश बीन करूंक जाय सपोज आयस क्रश तो हें यूज करूंक जाय आनी हांगा हो दाबोंक जाय आयस क्रश खंय आहा तो पळय हो आयस क्रश Okay, good. पळय अशें हो आसा आयस क्रश जालें हें चिकन मिन्सिंग आनी हें आसा आयस इफ आयस घालून क्रश करूंक जाय जाल्यार हें आयस हें आसा सॉस डीप बीन करपाक तें हें आसा स्मुदीज आनी हें आसा वेजिटेबल मिन्सिंग अशें आसा सो आतां म्हाका आतां सपोज आयस घातलें सपोज जाल्यार हें धाकपाचें कळ्ळें न्ही अशें सो स्टॉप अशें कळ्ळें Stop न्ही करचें पडटा. स्टॉप करचें पडटा आनी आयदन घातल्यार मात हें ऑन जाता इफ आयदन दवरना जाल्यार ऑन जावचें ना सो बाकीचें आमचें पयलीं आसलें पळय हितून डायरेक्टली स्विच लायले की हें ऑन ऑफ करूंक मेळटालें सो हितून तशें जायना सो हें मातशें डिफरंट आहा कळ्ळें न्ही आनी तेच्या वांगडा फ्री गिफ्ट मेळ्ळा न्ही हय दिवाळी ऑफर गिफ्ट मेळ्ळा आमकां हें पळय ओपन कर स्टोरेज म्हणजे कितें अशें कितें घालून दवरपाक एअरटायट कंटेनरां 4 आसा सो हें फ्री मेळ्ळा आमकां मिक्सरा वांगडा बरें आहा हय म्हाका खूब हें आवडलें म्हाका डिजायन ओके सो अशें आसा Nice. हय सो म्हाजें दिवाळी गिफ्ट कशें आसलेलें कमेंट करा आनी आतां हांवें हें मशीन घेतलां फ्लोर क्लिनींग करपाक सो आतां आनी हांव हावज हेल्पर बीन दवरचें ना सो आतां न्ही हांव अशें हावज हेल्पर बी आनी दवरचें ना सो जें कितें आहा तें म्हाजेंच काम करतलें डेली हांव हें वॅक्यूम क्लिनर यूज करतलें डेली मंडे टू सॅटर्डे हें वॅक्यूम क्लिनर हांव यूज करतलें आनी संडे हांव म्हाजो तो युरेका फॉबाचो आहा पळय तो व्हडलो मशीन तो यूज करतलें आनी जें कितें डीप क्लिनींग आहा पळय वयलें बीन तें करतलें सो अशें सो आतां चिंतलां की आनी हावज हेल्पर धरपता सो मिक्सराची तुमकां प्रायस सांगूंक ना हांवें कळ्ळें आशिल्लें मिक्सराचें दाखयता एक्चुअल प्रायस कितले आहा तें हें पळयात इतलें आसा 19,995 सो कितले पडले आमकां एक्चुअल प्रायस आसा 19,000 सो आमकां 14,800 पडले. 14,000 789 14,800 800. सो 14,800 सो मिक्सराचे सो हें म्हाका सामकें दिवाळी म्हणटा तें व्हडलें एक्सपेन्सीव गिफ्ट अशें ना अशें जावं ना हांवें सो जाय आसलेले वस्तू हाडले आनी थँक्यू श्रोताक म्हणटा हांव जाल्यार म्हाका एक उतरान काडून दिलें कसल्याकूच ताणें नाम ना इतलें एक्सपेन्सीव न्ही ताका लागून सो थंय हावज हेल्पराक थंय दिवचे पेक्षा 2,000 हांगाच घालून एक हाडलें मशीन सो जालें आतां आनी तिका आनी कोणाक आपोवपाची गरज ना सो म्हाजें काम हांवच करता ओके सो हें आसा दिवाळी गिफ्ट कशें आसतलें म्हाका कमेंट करात ओके तो हो व्हिडिओ न्ही हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करा चॅनल सबस्क्राईब करात तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर Bye. I love you, friends. Please, comment, share, subscribe to my channel and go best. चला बाय Bye.